सो जे ऑल्डोनचे मार्केट आहा ते डिमॉलिश केल्ले, जे थोडे वेंडर्स आहा ते थंयच बसता आनी ते म्हणटा पावसान म्हणटा आमकां खूब सफर करचें पडटा. आमदार पंचायत बी म्हणटा कोण काय आमकां लक्ष दिना म्हणटा आनी दुसरो आमकां जागोय दिनात. हेट कितें प्रॉब्लम आहा? पयलो न्ही ते आमी कितें डिमॉलिश केलां आमकां नाका आशिल्लें तें हात लावपाक. मुगे हें एक आशिल्लें की टायमार काम स्टार्ट जाता तेन्ना आमी तेन्ना डिमॉलिश करपाचें आनी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें. पूण कोडके पडपा लागले आनी पडलो जाल्यार आनी कोण मेलो जाल्यार डिजास्टर जावपाचें. फकत भितर न्ही भायर पासून कोणाक जावपाचें तें पयलें मार्केट वेंडरान चिंतूंक जाय. कित्याक तेंचे पासत आमी केलां तें आमी कोणा इंट्रस्ट पर्सनल इंट्रस्ट नाशिल्लो आनी आमी फायल फॉवर्ड केली तितली आमचे ऑपोजिशन आहात ते आमचे आडोवपाक स्टार्ट केली. 10 वर्सां कांय जालें ना, ते कांय करूं जायनासलो. ते आतां उठले फकत आडोवपाक कळ्ळें. आतां आडोवपाक कितकोन हेगे ऑब्जेक्शन तेगे ऑब्जेक्शन आनी लास्ट कम्युनिटी ऑब्जेक्शन. फायल सामकी क्लियर जावपा आशिल्ली आनी आमी फावंडेशन स्टोन पासून मे म्हयन्यान नाल्यार जून म्हयन्यान लास्ट जुनान घालपाचें आशिल्लें. पूण फायल क्लियर जाता देखून तेच पयलें बेगीन एक ऑब्जेक्शन काडून गायलें तिंगा. म्हूण हांव खूश आहा सांगपाक ते ऑब्जेक्शन सगळे तेंगे ओवररूल जाले आनी आमी मार्केट फायल फुडें व्हरतात आनी ते क्लियरन्स जाला. आतां GSIDCन सांगलो आमकां की हें कोतलें म्हूण कितें ते प्लॅन दितले आनी आमकां सांगलां पंचायतीक सांगलां की तुमी प्लॅन पंचायती नांवां मागूंक पडटलें परमिशन्स. दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आनी हांव CMाक उलयलां. हांव CMाक पासून देव बरें करूं म्हणून सांगता कित्याक तेणें म्हाका भरपूर सपोर्ट दिला ती फायल मुखार व्हरपाक आनी आमचें काम स्टार्ट जावपाक. आतां ती मिटींग जातली, ती अप्रुवल जातली प्लॅनाचें सगळें आनी आतां मातशें डिले जालें देखून ते मातशें डिरेल जालें. पूण आमी फुडें वतले लोकां पासत आमी ते परत मार्केट बांदतले. मुगे एक शॉप पासून ना थिंगा, मुगे सोयरेगे पासून शॉप ना थिंगा. सो मुगे पर्सनल इंट्रस्ट तें कांय ना आनी म्हाका हें ना खुश ना मुगे आनी एक शॉप घालपाक कोणाक भायर उडोवन हांव वयतलो तसलें कांय ना मुगेलें. सो हांव फकत लोकां पासत हांव वावरतलो आनी हांवें सांगलोलें पयलें माय फर्स्ट प्रेफरन्स आल्दोनचें म्हणलेलें आल्दोना मार्केट करपाक. आय वील लिव अप टू दॅट प्रॉमीस. हांव करून हांव दाखयतलो कितें करतलो.